मडगावच्या सालसेत फार्मसीक फांतोडेर उजो लागलो। मडगावच्या 2 फायर ब्रिगेडींनी मेळून उजो पालयलो। फार्मसीच्या पयल्या माळ्यार आशिल्ल्या स्टोर रूमाक उजो लागलो। स्टोर रूमात दवरिल्लीं वखदां जळून काबार जालीं। फार्मसीचो मालक म्हणटा लाखा वयर लुकसाण जाला। शुक्रारा फांतोडेर 5 ते 6 मजगती मडगावच्या सालसेत फार्मसीक उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाक सुमार 6 वरांचेर उज्याची म्हायती मेळ्ळी। अरावंड सकाळी 6 सारखे आमकां हांगा सालसेट फार्मसी मारगांव मार्केटान फायर लागला म्हणून कॉल दिले। इमिजिएटली आमच्या फायर स्टेशनांतल्यान एक गाडी टर्न आउट केली। फर्स्ट टर्न आउट आमची एक गाडी येयली। तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर ते रातच्या टायमार म्हळ्यार सकाळच्या टायमार शटर्स बंद आसले। तेंच्यांनी इमिजिएटली शटर्स ओपन केले आनी तेजे मेन लॉक असले ते ग्राउंड असले। तो ओनरीत रोखडोच पावलो, ओपन केले आनी फर्स्ट गाडयेन आमचे उजो तो कंट्रोल केलो, कित्याक सायडीक सगळ्यो आनीक शॉप्स आसा थंय स्प्रेड जावंक जायना म्हणून तेंच्यांनी कंट्रोल केलो आनी फॉर एसिस्टंट आनी एक आमची फायर टेंडर मागली आनी ती दुसरी फायर टेंडर येवन तेंच्यांनी इमिजिएटली तो उजो कंट्रोल करून एक्सटिंग्विश केलो। लॉस एक्झॅक्ट अजून आमी आयकून। फार्मसींतल्या इन्व्हर्टराक शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागला आसूये असो अदमास फार्मासकारान उक्तायला। Fire brigade was very prompt. They had already reached here, so immediately first floor so fully totally damaged, first floor. And then the ground floor, as you can see, all water drip down. There will be some damage. Exact valuation cannot be estimated. Maybe 2-3 days lagtile. Looks like some electrical issue only. Something to do with inverter. आता FDAचे बी मनीस येवपाचे। एस्टिमेट कांयच अंदाज ना, त्या दिसता बरें पूण भितर मेल्ट जाल्लें आसपाक शकता, सो हिटान। रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर। गोवा विकास पक्षाचो मुखेली आमदार मिकी पाशेकोन राष्ट्रवादी कडेन कितलीय सोयरीक केली तरी ताच्या पक्षाचो दुसरो आमदार कायतू तयार ना। राष्ट्रवादीच्या ऑफरी विशीं मिकीन आपल्याक कांयच सांगूंक ना आनी आपूण पर्रीकार सरकाराक सोडून वचचो ना अशें कायतून प्रुडंटाक हें स्पश्ट सांगलें। राष्ट्रवादी काँग्रेसीन वतलो जाल्यार पक्षांतर बंदी कायद्या प्रमाण मिकीचो बेत कायतू शिवाय सादचो ना। लोकांक काँग्रेस वा राष्ट्रवादी नाका म्हूण तांणी आमकां वेंचून हाडले। राष्ट्रवादीन वचून आपल्याक लोकांचो विश्वासघात करपाचो ना अशें गोवा विकास पार्टीचो आमदार कायतू सिल्वान स्पश्ट केला। गोविपाचो मुखेली आमदार मिकीक राष्ट्रवादी काँग्रेसीन वचपाची ऑफर आसा। मिकीक आतां कायतून अडचण केल्या। म्हणजे अशी आजून आमचो जीबीबीचो सुप्रिमोय म्हाका मेळोंक ना आनी ताणें म्हाका कांय एक्सप्लेन करूंक ना। तो म्हणजे अशें कोण येवंक ना। I don't want to jump from one corner to other. If he wants to join himself, that is up to him. I cannot stop him. So far, I am in such a bad situation. Nobody have supported me. So since Parikar government is supporting me, so I am there with him. Party Supremo जर NCT वचपाची डिसिजन घेता जाल्यार तूं कसो कितें स्टँड घेतलो? I'll see that how the legal stand is comes. Because he has to approach me. पण बार लोक उलयताच आसात. So I cannot consider that he is going there. But the people said they don't want them. They don't want a Congress. They don't want the other parties. That's why people have selected us. So I don't want to lose the people trust. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन वचपाक कायतून मिकीक तेको दिलो ना जाल्यार सभापती मिकीक अपात्र थाराव शकता अशें संविधानीक कायद्याचो जाणकार क्लिओफात कुतिनो म्हणटा। Mickey can merge his Goa Vikas Party into the NCP, possibly because the entire executive is with him, and if the other MLA Kaitu is with him, then only he can merge, because under the law, merger requires 2/3 present and voting. If Kaitu is with him, then only he may be in a position to merge. Not otherwise. Otherwise, not possible. Otherwise, it is not possible. The speaker may disqualify Mickey. If Mickey tries to do it alone. Yes. मिकीची सध्या राष्ट्रवादी कडेन सोयरीक चलता, मात ती जुळप काय ना हे कायतूच्या हातान आसा। कायतू पर्रीकार सरकाराक घट राविल्ल्यान मिकीची फुडें राजकीय चाल कितें हाचेर साश्टीकरांची नजर आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। PWDत 5 लाखा वयर खर्चाच्या रस्त्याच्या कामात जाल्ल्या कथीत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चर्चिल आलेमांव आनी अभियंतो पारकाराचेर FIR करपाचो आदेश कोर्टान पुलिसांक दिला। 2012त सुनील कौठणकारान क्रायम ब्रांच आनी पणजे पुलिशेंत ही कागाळ केल्ली। पुलीस ती कागाळ नोंद करिनात म्हूण सुनील कोर्टान गेल्लो। बिरेस्तारा कोर्टान पुलिशेक FIR नोंद कर म्हूण आदेश दिला। फाटल्या काँग्रेस सरकारान चर्चिल आलेमांव भौशीक बांदकाम मंत्री आशिल्लो तेन्नाची ही केस।
5 लाख रुपयावयली रस्त्याच्या कामांची जायरात करिनासतना टेंडरां काडिल्ली असो आरोप चर्चिल आनी कार्यकारी अभियंतो पारकराचेर केल्लो. About road tenders which were issued without publishing in the newspapers and which were for an amount of 5 lakhs and more. Now complaint stated that this has been done illegally to gain illegal gratification, and in respect of that a complaint was filed with the CID crime branch as well as Panjim police station and SP North, but no cognizance of that complaint was taken. Now today the order has been passed by the Sessions Court as well as the Special Court, which is also a special court, to say that directing the police to register an FIR in the case in respect of the said complaint and crimes which we have alleged in that particular complaint. अभियंतो पारकराची भौशीक बांदकाम खात्यान चौकशी केल्ली तेन्ना ताणें आपणे ती सगळी कामां तेन्नाचो मंत्री चर्चिल आलेमावाच्या सांगण्यावेल्यान केल्या अशें सांगिल्लें. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. लिस्टेरियोसिस आड देश विदेशांतल्या 300 शास्त्रज्ञ एकठांय आयल्यात. साठोवन दवरिल्ले वा प्रदूषित पॅक्ड जेवणांतल्यान जावपी लिस्टेरियोसिस ह्या लोगाचेर 18वी आंतरराष्ट्रीय परिशद पणजे चल्ल्या. परिशदेंत 28 देशांतले सुमार 300 शास्त्रज्ञ वांटेकार जाल्यात. गोंया सयत ICARचे सगळे संशोधन केंद्रांतले विज्ञानीक ह्या परिशदेंत लिस्टेरियोसिसाचेर तांचे शोध निबंध मांडटले. लिस्टेरियोसिस हो रोग बॅक्टेरिया वा प्रदूषित जेवणांतल्यान जाता. हे रोगाचेर नियंत्रण हाडपाक खासा यंत्रणा ना. कांय बॅक्टेरिया फ्रिजान दवरिल्ले जेवणांतय तयार जातात. ताका लागून लिस्टेरिया आड उपाय काडपाचो यत्न शास्त्रज्ञ करतात. गोंयान लिस्टेरियोसिसाचेर 4 दिसांची परिशद चल्ल्या. तातूंत 28 देशांतले सुमार 300 शास्त्रज्ञ वांटेकार जाल्यात. गोंयचो राज्यपाल भारतवीर वांचून परिशदेचें उक्तावण केलें. Now, when nations are becoming active partners in the great task of improving the living conditions of humanity, it is appropriate to have more such events which bring home to us the common needs of societies, as also in particular efforts to improve the health of the people. गोयचे ICAR लिस्टेरियोसिसाचेर संशोधन करपाक योग्य थारतले अशें संशोधक डॉक्टर आलोक कुमार सिक्का म्हणटा. ICAR Research Complex Goa is one of the multidisciplinary setup which is more focused on farming system research comprising crops, horticulture, livestock, fisheries and so on and so forth. So it is in this context that the Animal Science Division of this particular complex, which has been playing a greater role on this particular important issue on which this particular international symposium is for. परिशदे वेळार लिस्टेरियोसिसा विशींचे पुस्तकाचें अनावरण जालें. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.